सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट अजून नवे नवे स्किमी करतात। आमची एक नवी स्कीम आसा ती सगळ्या लोकां खातीर पॅलिएटिव्ह केअर स्कीम आसा। पॅलिएटिव्ह केअर म्हणजे ज्या वेळार हॉस्पिटलान खंयचोय पेशंट आसता आनी ताजे म्हणजे अजून इम्प्रूवमेंट कांय जावपाक शकना तेन्ना दोतोर सांगता की ताका घरा व्हरात, कारण हांगा बेड ना किंवा बाकीचें जायना, कारण ताजें इम्प्रूवमेंट कांय दिसना। आनी ह्या वेळार फॅमिली खूब हातून भितर पॅनीक जाता की हाका घरा कडेन व्हरून ऑक्सिजन कसो लावप, ताका वाद्य कशें लावप किंवा ताका ड्रिप्स कशें लावप। म्हणून आमी एक कितें केलां, एक डॉक्टर्स आसा जे वॉलंटियरली काम करतात, तांचो एक संच आसा NGO करतात आनी ते NGO अशे जे पेशंट्स आसात ते त्या हॉस्पिटलान भितर शिफ्ट करतात। 2 महिने 3 महिने शेवटचे जे घटकां मोजपी पेशंट्स आसात तांकां बरे तरेन आरोग्य पेनलेस आरोग्य दिवपाक जाय, ट्रिटमेंट शेवटचे पर्यंत जावपाक जाय। हाजे खातीर पॅलिएटिव्ह केअर योजना आमी केल्ली आसात। कोणाच्याय खंयच्याय कुटुंबाक अशें आसा की घरा कडेन ताजे ट्रिटमेंट करप शक्य ना जाल्यार आमी अशो आयडेंटिफाय करतात आनी तांकां सरकार मदत करता आनी सरकार प्रत्येक पेशंटा फाटल्यान तांकां पयशे दितात ताजे केअर घेवपा खातीर। सो तांकां विनामूल्य ही सेवा उपलब्ध जाता आनी पेशंटाचे बरे भशेन शेवट पर्यंत ताजे केअर घेतले वता। सर कशें अप्लाय जातले आनी खंय अशें कितेंय जालें जर जाय जाल्यार आमकां डायरेक्टर आमचो एप्लिकेशन आमकां जर म्हाका कॉन्टॅक्ट केलें, डायरेक्टराक कॉन्टॅक्ट केलें, आमच्या खंयच्याय हातून भितर केलें जर जाय जाल्यार पॅलिएटिव्ह केअर योजनेचे आमी परत एक फावटी पॅम्पलेटूय काडटले की ती त्या हॉस्पिटलान वचून ताणें भरती जावप, कळ्ळें न्ही। पॅलिएटिव्ह केअरा खातीर कोणाक इन्फॉर्मेशन तुमची वेबसायट आसा, वेबसायट पॅलिएटिव्ह केअर म्हणून केलें जर जाय किंवा समाज कल्याण खात्याक जर इन्फॉर्म केलें जर जाय जाल्यार आमी तांकां ते हॉस्पिटलाक आनी इन्फॉर्म करतात, तो पेशंट थंय शिफ्ट जाता। कितें डॉक्युमेंट लागता ताका? डॉक्युमेंट आसतले की ते हॉस्पिटलाचे जे हॉस्पिटलान ते भरती आसात तांचे कडच्यान तांकां एक प्रिस्क्रिप्शन ताजी हिस्ट्री